येता तो आयतार म्हणल्यार 5 एप्रिलाक साश्टी म्हालात व्हडा प्रमाणात धिरयो जावपाच्यो आसा अशी माहिती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळा। गोंयांत धिरयाचेर बंदी आसून लेगीत चडशा गांवगिऱ्या वाठारांनी धिरयांचें आयोजन नेटान चालूच आसा। संबंधितांनी ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केला अशे आरोप जावपाक लागला। कांय दीस पयलीं असोच प्रकार तेलावलीम नावेली घडिल्लो आनी ह्या प्रकाराचेर थळाव्या पुलिसांनी पुराय आडनदर केल्ली। उपरांत जिल्लोधिकाऱ्यान ह्या विशीं संबंधितां कडेन उंचेल्या पावंड्यावयली बसका घेतिल्ली आनी बेकायदेशीर धिरया आड खर कारवाय करपाचो आदेश दिल्लो। साश्टीन धिरयो हो एक पारंपारीक इव्हेंट हांगा मोठ्या प्रमाणात आयोजीत जरी ताजेर बॅन असलें तरीकय तो मोठ्या प्रमाणात आयोजीत पूण लेंट सिजनाक हो इव्हेंट चडसो बंद उरता। आतां म्हायती मेळटा ते प्रमाणे फाल्यां इस्टर आनी फाल्यां साश्टीच्या कोस्टल बेल्टाक त्या बरोबर तळावली नावेलीच्या बाकीच्या जाग्यार हो इव्हेंट सकाळ फुडें 5:30 मोठ्या प्रमाणात आयोजीत जावपाक आसा। खुबशीं घेरणां हांगा आयोजीत जावपाचीं आसात आनी स्पेशली इस्टराच्या दिसाक घेरणां आयोजीत जावपाचीं आसा अशी म्हायती मेळटा। आतां प्रश्न येता तो असो, पयरूच बुधवाराक कोऑर्डिनेशन कमिटीची मिटींग जाल्ली। ही मिटींग जी आसा ती चॅर केल्ली सावथ गोवा कलेक्टर एकनाथ लेट आसले। ताजे नंतर ह्या मिटींगेक SP संतोष देसाय आशिल्ले, बाकीच्या पुलीस स्टेशनाचे PI आशिल्ले, मायना कुर्तरी, कोलवा, मडगांव हाजे PI आनी एक एडिशनल कलेक्टर आनी बाकीचे ऑफिसरूय आशिल्ले। सो धिरयाचेर बॅन कसो करप, बॅन आशिल्ले धिरयाचेर बंदी कंप्लीट कशी करप आनी धिरयो जायनासतना हाडप हाजेर एकंदरीत चर्चा जाली। आतां ही ज्यो धिरयो आयोजीत जावपाच्यो आसात त्यो फाल्यां सकाळीं 5:30 सगळ्यो स्टार्ट जातल्यो। म्हणजे कोलवा, नावेली, तरावली आनी तुका माजोड्डा, उतोड्डा ह्या भागांत चडश्यो त्यो धिरयो आयोजीत जावपाक आसात। त्याच बरोबर कुडचडेच्या कांय भागांनी त्यो धिरयो सकाळ फुडें आयोजीत जातल्यो, घेरणां जी आसा ती आयोजीत जातली अशी पक्का रिपोर्ट पुलीस डिपार्टमेंटाच्या इंटरनल सुत्रांनी आपल्या सिनियरांक दिल्लो आसा। आतां पळोवपाक जाय की ही कोऑर्डिनेशन कमिटी आनी बाकीच्या पुलीस धिरयो हाडपाक शकता काय धिरयो जातल्यो, तर ती खातीर मडगांवच्यान हांव